आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे. नमस्कार, कारवार न्यूज कोंकणी. आज या संडेचे प्रश्न तुमगेलो उत्तर आज आलो. ह्या एपिसोडाक हांव दर्शन नायक तुमगेले सगळ्यांनी स्वागत करता आणि आजा तुमकां बी हांव मनापासून स्वागत करता. नमस्कार दर्शना, नमस्कार. तशेंच प्रेक्षक लोकांक सगळ्याक नमस्कार करतेत. मुख्य म्हणल्यार सांगचें म्हणल्यार आज शिक्षक दिवस. हय, टिचर्स डे. हय, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. कित्याक हे गुरु आशिल्ल्याकच आज आमगेले एक पायरी चढलात आमी एक ह्या लेवलाचेर पावलात. हे गुरु ना जाल्यार मरे आजकाल जगात कांयच ना. पयलीं लागून गुरु पांयान सगळे चलते आसात. इवन रामायण जावं महाभारत जावं ना सगळे हितूंत बी गुरुल पात्र मुख्य उरता. तशें म्हण गुरूक पयले नमन करतेत. आयचो हो आमगेलो आजचो हे कार्यक्रम आमी सुरू करया दर्शना. आज प्रश्नाचें उत्तर घेवंक दर्शन एक 2 आठवडे नाशिल्लो. परत दर्शन येईल आसा. दर्शन म्हाका मरे कित्याक बरें दिसता खबर आसा तूं येयल्यार. तशें सगळे जाण येयले नंतर एक मजा येता. तूं येयले नंतर कित्याक मजा येता हे बी सांग तुका हांव दर्शना. ही गोश्ट सांग तुका कित्याक मजा येता. हे तूं म्हणटलो आपूण येयल्यार कित्याक मजा येता. बाकीचे येयल्यार बी मजा येता. तूं येयल्यार मजा कित्याक हेच सांग. कित्याक आतां मरे तुगेलो आनी मागेलो अशें जुळटे आसा न्ही. कित्याक जास्तीत जास्त तूं म्हाजे बरोबर आतां मेळटेत आसा. आज नातो असो. हय म्हाका खरें दिसता. तशेंच म्हाका आतां कितें सांग, हांव मागेलो नातू इस्राम, मागेलो पूत, नंतर मागेलो नातू उमेश, मागेलो गोविंद, अशें तेमी येवन रोवले अशें म्हाजे बरें दिसता म्हाका. म्हणजे कितें खूब बरें दिसता दर्शना. आनी तूं असोच बरो करून हसत खेळत येवन मरे ह्या प्रोग्रामाक तूं येवन बस आनी म्हाका कितें ते लोकांनी विचारिल्ले प्रश्न म्हाका विचार आनी उत्तर दिया आमी. मजेशीर उत्तर दिवचे. हय हय हय. आमकां कितें आसता संडे लोकांक मजेत दवरचे. हय बरोबर बरोबर. खुशेत दवरचे. खुशेत चला दवर. जा हय हात घालून प्रश्नाक. हय हात घालचे. 15-16 सुमार प्रश्न येयले आसा आजा. हय. पहिले प्रश्न आजा विशाल भाटकर माजाळच्यान. केन्ना प्रश्न विचारला 1990 ह्या सालाक कोविड-19 येयल्यार ऑनलायन क्लास कशे घेताले. तेन्ना स्मार्टफोन बीन नाशिल्लो. स्मार्टफोन म्हणल्यार कळ्ळें तुमकां, बटनात न्ही, तशें बोटलेस फोन. हे हो कळ्ळें. दुकोळचो फोन. हां दुकोळचो फोन तो नाशिल्लो. हय ते स्मार्ट म्हणल्यार कितें आमी तो स्मार्ट बरो दिसता. तशें ना. हे तो असलो फोन नाशिल्लो. तेन्ना 1990 सालात ते कोविड येयला तूं क्लास कशें करून घेताले म्हणल्यार हे तुगेले शाळे कशें चलयताले. शाळे घेयनाशिल्ले तेन्ना. कितें आजा आतां तरी तुगेले फोनाचेर परीक्षा करून सगळ्या पास केले. तेन्ना सगळे जाण पास आशिल्ले. तेन्ना पास जावचेच तेन्ना. अरे कित्याक सांग तुका हे असले फोन नाशिल्ले, कांय नाशिल्ले. मास्तर कितें घरा कडेन शिकयता आशिल्ले का भुरगीं वचून मास्तराल घरा वचून शिकता आशिल्ले ना शाळे बी येवूं शकनाशिल्ले. जायनाशिल्ले तेन्ना. आनी तेन्ना येयल्यार मरे एक मरे भारताच मरे पुराय कितें म्हणटा पळय तुका ही परिस्थिती मरे आमगेली खूब बिकट जाता आशिल्ली. आनी तशें जावूं जायना. आनी देवान अरे देव कितें दिता जाल्यार हे मरे हो आतां कोवीड पळय आमगेल्या भारत देशाक दिल्लो न्ही. हो दुसऱ्या देशाक दिल्लो. तेमी आमकां हाण घेवन उडयला आमचेर आनी आमी ते आतां भोगतात आमी. कित्याक कोण आयकना न्ही. सरकारान मास्क घाल म्हणल्यार मास्क घालनात. सरकारान ते तुगेले सामाजीक अंतर पाळ म्हणल्यार ते पाळनात. आमकां 4 दिवस आंकडे जर तर आतां आमी सांग हो आमगेलो बाबू सुनील ते आज कारवारात इतले मेळ्ळे, जिल्ल्या भितर इतले मेळ्ळे. जर तर मात्र कमी दितले दुसरेच तुका बाजारात कितले लोक जाय तुका. ते बी सारके करें तशें करतात. तशें म्हणत कोण विचारलो कोणी विशाल भाटकर माजाळी. बाबा तसले परिस्थितीन पयले आमगेले त्या जमान्याक 1990 सालाक नाका आशिल्लें म्हणून आमी ते पांय पड्या आनी ती नाका बी. आनी आतां आशिल्ली बी बगी वचूं म्हणून देवा कडेन पांय पड्या. चल हय. मुखार प्रश्नाच्या सृष्टी नायक पुण्याच्यान विचारला. तेका प्रश्न असो आसा राजकारण म्हणटा पळय आमी राजकारणी सत्ययुगापासून चालू आसा की कलियुगापासून चालू आसा. सत्ययुगापासून चालू आसा. सत्ययुगापासून चालू आसा म्हणून जालें. राजकारण हे आतांच्यान ना. हे राजकारण म्हळ्यार कित्याक नांवूच कित्याक राजकारण पडलें का राजा कालाच्यान हे करण चलताले. हे राजकारण कित्याक नांव राजा कालाच्यान हे चलताले ताका तशें म्हणून राजकारण म्हण नांव दवरलां. राजकारण बरोबर. महाभारतात राजकारण खेळयतालो कोण सांग. शकुनी. हो शकुनी राजकारण खेळयतालो. हे अशकन मरे हे राजकारण पयलीं लागून चलतेला. हे आतां चलयता हे राजकारण मरे हे अलग टायप चलयतात. आतांच्या राजकारण आनी राजकारण चलयतलो समा उरतात. कित्याक तेमी आमी जिखूं जाय म्हणून तेमी राजकारण चलयतात. आनी आमगेले आतांचे लोक हे वोट घालतले लोक आसा मत घालतले लोकांक कळना. पयशे घेतात मत घालतात मागीर त्रासा पडटात. इतलेंच आनी कांय करचें ना. चला हय. चला जा मुखार प्रश्न सार्थक नायक कुंकळी.
सार्थक नायक कुकळच्यान कुकळ का झालं रे गोंयांत हा हे आमगेले कुकळ्ळी बाळणी कुकळ्ळी. कुकळकार आमगे देवी आसता थंय हय खिंच्या जात्रेक किंवा उत्सवाक सवाल घालताना 3 वार करतात जाल्यार लास्ट प्रसादा वळे घालताना 5 वार कित्याक करतात? कित्याक सांग दर्शना कित्याक 3 वार मरे चिनवार जाता हय 3 वार करनात खंयचे देव धर्मा भितर आमगेले तीन प्रदक्षिण घाल म्हणटात हां 5 ते 3 पटी फुलां घाल म्हणटात ना 3 पटी ना आमगेले कितें आसा आमगेले धर्मा भितर कितें आसा कितें बी आशिल्लें देवाच कामाक 5 पटी तशें पूण हे 5 वार करतात सवाल घालता आसतना तशें म्हण ताका 5 वार कळ्ळें तुका तुका आनी एक गोश्ट सांगया म्हटल्यार प्रसादा उरू नाजाल्यार तुगेले आनी खंयचे देवाचे फुलांच प्रसाद उरू ताका 5 वार करचे कित्याक खबर तुका ते प्रसादा वळ कोण घेयील उरता पळय ते देवाक कितें सांग उदास सोडून देवाक नैवेद्य केल्ले उरता त्याचे खातीर ते 5 वार करून तो कोण घेतलो पळय तेणी घेवं जावन ताका देवा पावता ते तेकाच कारण आनी कांय कारण ताका आनी बाकीचें अशें कारण ना ताका. जाल्यार मुखाल प्रश्न स्वस्ती शिरीश नायक ननंगद्दा कारवार हाज्या पयले टिचर सांगताली पेरंट्साक की पोराक मोबायल दिनाकात म्हणजे मोबायल गेल्यार दोळे वायट जातले पण आतां टिचर सांगतात की पोराक मोबायल दियात तशें कित्याक हांव म्हणटा म्हणटे स्वस्ती शिरीश नायक कितें म्हणटा पेरंट म्हणल्यार कोण पेरंट्स म्हळ्यार आवय बापूय पालक पालकाक सांगताले की बाई मास्तर सांगताले की मोबायल पोरा दिनाका भुरग्याला आतां मोबायल दिनाका आतां मोबायल दिन जाल्यार तेंगे शिक्षण जायना हय तसो तशें म्हण दितात जशें जशें जे काल येता त्या कालाक मरे आमी मरे सांबाळून म्हटल्यार ताका मेळोवन घेवन आमी वयचें पडटा. जो काल येता ताका हिंदीन एक म्हण आसा जमाने के साथ साथ चलो म्हण घेवन आमगेली परिस्थिती तशी येयली न्ही दिवचेच पडले पोराक मोबायल करतले कितें तुका पोवूं कळना जाल्ल्याक आमी कितें म्हणटात उदका वतना करे म्हणटात तो केन्ना वयता होडयेचेर वयता होडी बुडली तेणी कितें करचें पोवूं कळना म्हणून गप रावचें हातपाय बडयचे पडटले बरोबर हातपाय बडोवंकूच जाय तेणी त्या टायमाचेर हातपाय बडयत जाल्यार तो बुडता ती तसली आमगेले आतां कितें जालें सांगा आजकाल आमगेली परिस्थिती कशी आसा हातपाय बडयची परिस्थिती येयला आनी हातपाय बडोवंकूच जाय मुखार वयता काय बुडता ते देवा मागीर देवाक सोडिले ना आमगेले नशीब हा सोडिले हातपाय बडयतात ती आतां आमगेली तशी परिस्थिती मोबायलाची. चला जा मुखाल प्रश्न प्रदीप बनावळी काजूबाग कारवार तेका प्रश्न असो आसा थोडे लोक 100 पिल नंतर इंग्लीश उलयतात कित्याक? थोडे लोक 100 पिल नंतर इंग्लीश कित्याक उलयतात? दर्शना आतां तुकाच एक प्रश्न विचारता सोऱ्यांत कितें उरता दर्शना? अल्कोहोल उरता. अल्कोहोल हो शब्द खंयचो? इंग्लीश शब्द. मागीर ते इंग्लिशान उलयन जाल्यार खंयच्यान उलयतले? बरं कोंकण्यान तो अल्कोहोल म्हण कोंकण्यान कांयच नात म्हण जालो. अल्कोहोल म्हणिल्लो शब्द कोंकण्यान आसा ना इंग्लिशांत आसा. मागीर सोऱ्या बाटलेचेर खंयच्याय बी कोंकणी भाशेन कितें बरयलें म्हणून सोरो म्हण बरयलें म्हाका खंयची बाटली दाखय ना तें बी खरें आसा ना ना तेजेर कित्याच कितें बरयलें उरता इंग्लिशान बरयलें उरता. आज म्हाका दाखय तूं खंयच्या भाशेन सोऱ्या बाटलेचेर दुसरे भाशेन इंग्लिशान सोडल्यार दुसरे व्हड अक्षरान कितें बरयलें उरता इंग्लिशान बरयलें उरता सगळें इंग्लिशान बरयलें उरता. आनी कितें सांग तुमकां सगळ्याक मात तर इंग्लीश कळटा आनी 100 पिल नंतर मरे ते इंग्लीश उलयची डेरिंग घेता आनी पुरा उलयता तो पुरा उलयता चूक नासतना आतां म्हाका इंग्लीश आमकां दिसते चुकलो म्हणतो पण तेणें ताका खबर आसा आपूण परफेक्ट उलयलो म्हणून. हय म्हाका आतां थोडे इंग्लीश कळटा म्हणजे म्हाका 4 लोकां मुखार वचून उलोवंक धैर्य ना म्हाका उलो धैर्य आसा ना कित्याक धैर्य ना हा चुकतलो जावं कोण म्हण त्या थाय इले ते अल्कोहोल इले म्हाका पडल्यार हांव इंग्लीश म्हाज्या पेक्षा इंग्लीश उलयतलो आनी गांवांत कोणूच ना अशें समजून आमकां भानगडी घेवन बसना न्ही वचूं जायना न्ही तें करूं जायना. चला जा हां जाल्यार मुखाल प्रश्न विठोबा राणे महादेव टेंपल बाड तेगेलो प्रश्न असो आसा तेज्या म्हाका दिसता तेगेलो कितें तरी हेतूर आसतो टेंशनान कळ्ळें तुका म्हाका दिसता त्या प्रश्नान सकाळ उठून थोडे लोक सांग नासतना दुसऱ्या झाडाचें फूल काडटात देवा घालून एक फुलूय सुद्दां दवरनात त्या लोकांक तुगेल उपदेश कितें? कोण म्हणटा? विठोबा राणे. सकाळ फुलां झाडाचेर पावलो हरकत ना बाबा इटो बाब लोकाल झाडाची फुलां थोडलो खंय वॉकिंगा येयले करून पेगऱ्या देगेर मेळिल्ले फूल बुड्डून व्हरतात ते बी हांव ना म्हणना आमगेल्या बागाची बी खूब लोक व्हरतात आमगेल्या आतां पेट्या सकाळी बेगी सोडून घायल्यार मात कोण पेगाऱ्या मुखार ना कोण येवं पावना तितलेंच म्हण तेमी बी होईल म्हणून बेजार कित्याक करून घेवं जाय तुमी फूल होणगेन कोणाक घालची देवाकच घालची तो होणगेन कितें करतलो देवाकच घालतलो घालू
आणि तेणी तुगेल बागातलं फुलां जावं कोणाला बागातलं फुल म्हणून दुसऱ्यान होऊन जर तेगेल देवा घायल म्हणून ताका देव तेगेल ताका तेगेल फुलां म्हणून मान्य करतलो तुमकां ते विचारीत करनाकात ती फुलां तुमगेली तर आणि देव तुमगेल फुलां म्हणून मान्य करतलो तुमगेली सेवा जावन वयतली ती जावनूच करता खंय वयतली जाल्यार देवाकच वयता न्ही बरोबर हां चल सुंदर उत्तर अजा चल अजा मुखाल प्रश्न अमर कोटारकर शिरोडा फोंडा अजा सगळे लोक स्वर्गाचेर वचूंक कित्याक पळयतात जाल्यार मरूक कोण विचार मरचे कोण विचार करनात हे कित्याक मरूक कळ्ळें म्हटल्यार सगळे जाण स्वर्गा वयचे विचार चिंतात. करतात. हा, आपण स्वर्गा वयचो म्हण मागीर कितें मरचे विचार कोण करनात हय हे मात्र खरें दर्शन ही गोष्ट सांगतो तुका मागेली तू गोष्ट सांगतात मागेल जिवनाची काणी सांगता तुका हांव बी स्वर्गार वयचें म्हणून विचार करून मरे लग्न जालो हय आतां स्वर्ग पळोवं मेळटलें म्हाका लग्न जालें नंतर स्वर्ग पळोवं मेळटलें म्हणून लग्न जाले नंतर कळलें हांव कितें नरकाकच पावलो म्हणून कित्याक अजा स्वर्ग पळया म्हण लग्न जाल्लो स्वर पळोवंक मेळ्ळें ना तुमकां खंय परत नरकाकच पडलो आतां परत नंतर मागीर आतां अंब गेले नंतर आतां स्वर्ग लागीं हें दिसता येस म्हाका तेजे पयलीं म्हाका हांवें समजलो की हेच स्वर्ग जावंक कोण म्हण पळयला नरकत न्ही सगळे जाण स्वर्गा वचूं जाय म्हणटात आज पर्यंत जिवंत आशिल्ल्यान कोणी स्वर्ग पळयला म्हाका सांग स्वर्ग कशें उरता आपले भौतीक आपूण जर तर तयार करून सगल्या कडेन बरें कर वचो हां बाबा हां पुता हां बाबा अशें करून सगल्या कडेन बरें करून बरेपणान तुजे कडेन बी लोक बरें करून रावूं लागले तेच स्वर्ग रे हेज्या पक्षा ह्या जमनीचेर आशिल्ल्या पक्षा स्वर्ग आनी हेज्या व्हड खंय ना बरोबर सगल्या कडेन बरें कर रावचें आनी लोक आपल्या कडेन बरें कर रावचें हेच चिंतता लोकांक बरें चिंतत हेजे शिवाय व्हडले स्वर्ग खंय जगात आनी खंयच मेळना आनी खंय स्वर्गात तुका आकाशात मेळना पाताळात मेळना ना आनी खंय मेळना हय कोण विचारते अमर कोटारकर बाबा तूं मागेल्या म्हणून स्वर्ग पळयचे विचार बी करनाका आनी केल्लो उरल्यार मरे खाण उडयता ना 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 आतां काड विचार आतां स्वर्गात पाविल उरल्यार स्वर्ग म्हणून आपूण तो वचून केल्लो हांवें हें केल्लें काम केल्लें उरत असं तूं नरकाचंच आस म्हणून समजून घेवच तें चल अजा मुखाल प्रश्न दीपक नायक काणकोण अजा लोक पयलीं म्हणटाले बरें केल्यार बरें मेळटा वायट केल्यार वायट मेळटा आतां तशें कित्याक ना कोण म्हणटा दीपक नायक काणकोण तो दीपक नाका हांव म्हणटा कोण म्हणटा तशें आजकाल तशेंच जे बरें केल्यार बरें मेळटात समजून घेयनाका पयले आज्यान केल्यार नातवां मेळटाले नातवान केल्यार हेका मेळटाले तेका मेळटाले म्हणटाले पयले आतां तशें ना आजकाल कशें चलता खबर आसा जे आपूण करता तोच भोगता हां तुवें कितें कर्म केलें ती भोगची तुवें केल्लें कर्म तुवें भोगून वचूंकूच जाय तुवें बरें केलें तुका बरें मेळटलें बगीत मेळना तें समजून घेयनाका आज आपूण बरें केलो म्हाका फाल सकाळ बरें जाता जावन कोण तशें ना तुका खंयच्यान ना जाल्यार खंयच्यान कोण ना जाल्यार कोण येवन तुगेलें बऱ्याक पावता आनी तेंच समजून घेवचें आपूण केल्लें बरें आपणाक ही बरें मेळ्ळें म्हण केन्ना एक तूं तुगेल्या जिवनांत जाल्ल्यो गोश्टी विचार करून घे केन्ना बी तुगेल्या जिवनांत कितें बी बरें जालें ना तें तुवें केन्ना तरी बरें केल्लें उरता तें तुका आतां याद आसा काय याद ना जावं कोण कळ्ळें दीपक नायक काणकोण हय हां तशेंच उरता बरें केल्लें उरतलें कित्याक बरें जालें मेळ्ळी उरतलें तेका तुका तुगेलो आज जर तर बरें जातें आसा तर तूं केन्ना बरें केलें बरें जाल्यार तुगेलें केन्ना बारीक बारीक कितें वायट जाता म्हळ्यार तूं केन्ना जिवनांत केन्ना चुकून तुका कळनासतना मनीस केन्ना बी जाय म्हण वायट करता हो खूब वायटूच मनीस आनी जे कोण चुकून वायट जाता न्ही ताका हें मान्य आसा मनीस चुकता देव लोकांत बी देव लोक चुकील आसात आनी चल अजा मुखाल प्रश्न संजय नायक दवर्लीम मरगांव गोवा कसली दवर्लीम गांवां नांव तो दवरली म्हण हय हांव केन्ना पावलो तूं पावलो नासतलो हां तुका गेले तर हांव मडगांव येयलें तेन्ना दाखयता तुका अजा हय चल तेगेलो प्रश्न असो अजा हां म्हाका नुस्त्या खाताना कायम काटू लागता आनी दुखता आनी हांव कितें करूं चप्पल घाल का म्हण कितें अजा हां चप्पल घालचा कित्याक नुस्त्या खावं जायना जाल्यार आतां आमी चमकत आसतना काट लागल्यार कितें घालता आमी चप्पल घालता तें नुस्त्या खात आसतना चप्पल काट लागल्यार चप्पल घाल म्हणटा का हांव कितें म्हणटा बाबा तुका जर नुस्त्या खावं कळना काट्या नुस्त्या हाडून खायनाकात बरें हाड पापलेट अशें इसवण अशें मोरी अशी ना बांगड्याचे बी काटो कित्याक वयल्यान कोपे काडूं जातात बरें नुस्त्या हाड खा आनी व्यवस्थीत खा गडबड करून खायनी जावं नुस्त्याक बी सगळे नुस्त्याकच म्हणनी सगळे जेवण जेवत आसतना गडबड खायल्यार थोडे पटी गडबड करून खाता आसतना गळ्याक उंडी बी शिरकता शिरकयला आसा बी पयल्यान शिरकोवन मेल्ले बी उदाहरण आसात फाटी बरें करून खा हांवें अशेंच म्हणलो कितें काटे लागता म्हणल्यार चप्पल घान खा म्हणल्यार आमी आतां बागा फिरता आसतना काटे लागल्यार चप्पल घान फिरतात न्ही तशें म्हण म्हणलो की फकांड डाक कित्याक दर्शना कितें अजा फकांड डाक फकांड तांकां फकांड जाय हय तुमी कितें फकांड म्हणटालो तुमी हे कितें सांग परतून मारले परतून मारूं जाय आमी घुसपटून उडूं जाय रे लोकांक चल मुखावेलो प्रश्न अजा
तनुजा प्रभू फोंडा गोवा. तेका प्रश्न असो आसा खंयी चोरी किंवा खून जाल्यार आमी पोलिसांक फोन करतात. तेन्ना पोलीस आपले गाडयेचे सायरन लावन वाजयतेत येतात. वाजयते कित्याक येतात? सायरन आवाजान चोर धावू काय गाडये मुखार येवन उबी रावू अशें पोलिसांक दिसता का कितें? जेन्ना चोरी जाऊ खून जाल्यार पोलिसांक फोन केल्यानंतर पोलीस गाडयेक यू 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 करून येतात. बरोबर. आनी ते वयर लायट बी पेटयते येतात. ते कित्याक काय म्हणले तेणी? चोर धावूक काय चोर तो भिवन घेवन गाडये मुखार येवन रावू का म्हण अशें पोलिसांक दिसता आसतलें म्हण. तेणी प्रश्नाचंच उत्तर दिलें मरे. कित्याच्या? पोलीस तशकन येता म्हणल्यार तर चोर धावूंक का म्हणल्यार धावूंकच म्हण जालें ना. आमी आतां कोणाक धरतले जाल्यार कितें घाबरो आवाज करनाक धरचें ना. तो थंय आसा वचून गप्प करून हांव पांयां धरता तूं वचून मरे ताका हाता धर म्हणटात. आमी अशें करून वयतात. हे पोलीस आवाज करून कित्याक येता सांगे ही लोक धांवूंक म्हण घेवन म्हणल्यार मागीर म्हणचे पोलिसाल शोध सुरू आसा. बरोबर. मागीर ताका तो धांवन वचना जाल्यार बी तेमी तेंच करचें काम. तो धांवन गेल्लो ताका अमूक खंयच्यान धन हाडून 8 दिवस मरे बडोवन जोड काण घेवन तेचे कडच्यान पुरा तोंड काण घेतात. म्हणल्यार तेचे कडेन पुरा उलवणी काण घेतात. सगळी माहिती घेतात आनी मागीर ताका तो हंच्यान धांवूंक लागलो अमूक कडेन ताका धन हाडून हाडले. पोलिसान कितें त्रास काण घेवन ताका धन हाडले म्हण घेवन तशें करून करता. तो येवन घेवन तो पोलिसान स्टेशनाचेर येवन रोवल्यार बी ताका धन हाडले म्हण दाखयतात तेमी. म्हणजे ह्या बायेन विचारिल्लो प्रश्न बरोच. हेतूंत दर्शन हांव आतां पोलिसा खातीर सांगता. बाप पोलीस सांदो तेणी विचारता प्रश्नाची गोश्ट काय खोटी न्ही. तुमी तशें करून ते यू 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 करून लायट घालून घेवन आवाज करून ते कसलो रे आवाज सायरन. हय सायरन घालून घेवन कित्याक येवं जायी? गपची पेयान धरा न्ही. चोरी जाले नंतर तुमी कसल्या टायमार येतात? हे येवं शकता कोण रे हेर तुगेले उजनी वयतले येऊ शकतात. कित्याक तांकां 4 लोकांक वाट सोडून आमी फास्ट वचून पावू. एम्बुलन्स येवं शकतले. हय एम्बुलन्स येवं शकता. 4 लोकांक वाट सोडून आमी ताका वचून फास्ट पावू. हेमी कित्याक येवं जायी? हेमकां वाट अशेंच सोडटात लोक आजकाल. कित्याक आज पोलीस मरे एक्चुअली खरें सांगया म्हणल्यार मरे पोलीस आमगे रक्षक खंय म्हण आज ह्या पोलिसाक वागणुकेन पळयन मरे पोलिसाक लोक भिवूं लागलात. खंयचो एक पोलीस म्हाका सांग तूं पोलिसान हाडयले तूं बरो करून खंय वयता तुमी खंयच्यान येयले कितें हाडल्या गाडयेंत काय ना न्ही अशें करून विचारता. खरें खंयच्यान येयले रे खंय गेले तुमी? ही उलवणी तेमगेली ती उलवणी तेमगेलो उलवण्या भितर तेमगेले हे बदल जावूं जाय. पोलिसाल ही उलवणी न्ही कळ्ळी. पोलीस आमकां पोसनात. आमगेल्या टॅक्साचेर आमी पोलिसां पोसतात. खरी सांगची गोश्ट ही आमी पोलिसां पोसतात. पोलिसान ही उलवण उलयची न्ही. 4 उतरां लोकांक वायट उलयची न्ही. कोणा उलया तुमी जे कोणी वांकडे करतात तेमकां उलया. बरेच मनशाक तो आडोवन हाडून खंय रे कितें रे काय रे काम हर्त उर्त करनी जो इतलेंच सांगचें आनी कांय न्ही. आनी कितें चल आजा थोडे आतां आमी रेस्ट दिया. म्हाका नाका बगी वच जा बाबा. तुमगे कितें उलयच? हय ना उलयच कांय न्ही. हांव तुका कित्याक सांगूंक केलो आतां पयरत कृष्णाष्टमी जाल्ली आमगेली. हय कृष्णाष्टमीक हांवें पळयलो. अरे बाबा सगळे आवय मरे सगळे तेमगेले भुरग्याक कृष्णाचे भुरग्याक सगळ्याक तेंगेले अशें घरांतले बार केले सगळ्याक चड उरू ताका कृष्ण न्यूसार बी घायल पळयचे थोडे लोकांले. न्यूसार बी घायल पळयले ना तुमी? सगळ्या वेशभूषा केल्ले गायले न्ही. गायले आनी घातिलो हांवें पळयलें ना बाबा. हय हांव म्हाका तें पळोवन हांव आमगे थोडे दीस मरे हे नाशिल्ले कितें म्हणटा तुका लायट ना इंटरनेट नाशिल्लें. तें नाशिल्लें. म्हाका तो दाखयत म्हाका कोण उमेश बी दाखयतालो. तेणी म्हाका दाखोवचे गायले बारकेल पोराक हे केल्ले कृष्ण केल्ले. हय हर एक आवय मरे आजकाल कितें जाला आपल्या भुरग्याक मरे कृष्णाचे वेश करून इतली खूश जाता रे बाबा इतली खूश जाता ताका उटयेत घेवन शाळेंत व्हरून पावयचे फोटो मान घेवचे सगळे करता. म्हण तेच कृष्णाची एक लक्षण बी आपल्याला घवा भितर दिसल्यार ही राक्षसीण जाता. कित्याक कोण बायल म्हणल्यार पूत आपल्यालो कृष्ण जावन कृष्णा सारकें जाल्यार जाता. घवाल भितर मात्र घवाल वागणुके भितर मात्र कृष्णा लक्षण येवंक जायना. कळ्ळें तुका? कळ्ळें. कृष्ण हो आमगेले देव कृष्णाक कितले बायला खूब बायला. कृष्णा लक्षण कशी तो सगळ्याक तेगेले मोहात जाळात तो शिरकतालो. कृष्णानी सगळ्याक ताका कृष्णाक खूब बायला. म्हणल्यार हेमगेल ह्या बायलाल घवान कृष्ण जावूं जायना. पुतान आनी जाल्यार जाता.
सांगू गेलं अशाच झालं नाही हय सारखे हां आता आनी एक गोष्ट सांगतो का आता आत ही गोष्ट सांगया म्हणल्यार मरे SP साहेब आमगेलो हां उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो SP साहेबान कितें म्हणलो आपल्या नांवान थोडे लोक पैसे घेवचे बद्दल आपूण आयकला आपल्या नांव सांगून लोक म्हणल्यार लोक न्ही पण तेंगेर पोलीस डिपार्टमेंटा भितर पैसे मागतात आनी तसले कोणी जर तर तुमकां कोणा दिसून येयल्यार खंयच्या पोलिसान जर तर इन्स्पेक्टरान जर तर तुमचे कडेन पैसे मागल्यार आपणाक कंप्लेंट करा बरोबर हेणी सांगचे पडलें कितें जालें सांग दर्शना कित्याचे इंद्रान मांद्राल गळ्यात घंटे बांदचे चालणार हे घाट बांदिली सोब हय आतां इंद्राक हां बाबा मांदर तुमकां धरूं येयला तुमकां आवाज येवं जाय तशें म्हणून तुमी एक काम करा वचून कितें मांदर येवची तुमकां कळटा जाल्यार तुमी त्या मांदराल गळ्यात एक घंटे जावं घाट बांदा म्हण घेवन तशी परिस्थिती जाली ना बरोबर हां SP साहेबानो हे तशें उरल्यार कितें जालें हे कन्नडान एक याद आसा आमी जर तर कंप्लेंट केली बाबा तुमचेर आतां हां तुमकां हो अमूक PSI ना अमूक स्टेशना वयल्यान आमचे कडेन पयशे मागतात तुमचेर एक्शन घेया म्हळ्यार तुमच्यान एक्शन घेवं जातले तुमचे तेंचेर क्रम घेतले आज पर्यंत पोलीस डिपार्टमेंटाचेर क्रम घेयल म्हाका दाखया हणकुणचे आमगेले उश्ण स्थावरा टायमाचेर इतले व्हडले जाले आज पर्यंत खंयचे पोलिसाचेर क्रम घेयल दाखयल तुमी जालें ही गाडये उज गायलो हां तोंडाक खाकी ड्रेस घालून तोंडाक पट्टी मारील तोंडाक तुवाल बांदून मारील आमचे कडेन व्हिडियो उरलो तुमी सिद्ध केले पोलिसूच म्हणून घेवन ते लोकांक जीव वयता म्हळ्यार घान घेवन बडयले तुमच्यान दाखोवं जाल्यार सिद्ध केलें तुमी पोलिसूच म्हणटे आनी आनीक आतां एक खंयचो एक PSI म्हूण समजून घे खंयच्या स्टेशना वयलो 2 नंबर धंदो करतल्यार खंयच्यान तो पयशे मागता 2 नंबर धंद्यान करतल्यान जर तर SP तुका कंप्लेंट दिली बाबा हो स्टेशना वयलो PSI आमचे कडेन पयशे मागता म्हण घेवन मुखालपटी आनी तेणें 2 नंबर धंदो करचे म्हण आसा बंदूच करता तेणी हे कशकन करतले आनी तुमी कशकन घेवन ते हे करतले हे म्हाकाच कळना हां कित्याक सांगता तुमकां हांव पोलीस पयशे घेतात म्हण घेवन आज काल ल्हान भुरग्यां धरील ते अनपड लोकां म्हणल्यार कळटा पोलीस पयशे घेता म्हण घेवन इतलो व्हडलो शिकील SP साहेबाक खंयच्या स्टेशनाचेर कितले पयशे घेतात कित्या खातीर घेतात म्हण खबर ना इंटेलिजन्सी म्हण घेवन उरता तेंगेली हय तेमकां कळना खंयचे पोलीस खंयचे कडेन पयशे घेतात म्हण घेवन खंयचे कडेन सोऱ्या धंदो चलता खंयचे कडेन रतये धंदो चलता खंयचे कडेन आनी कितें चलता खंयच्यान गांजा येता तुमकां खबर ना जाल्यार तितले धंदे चलतात तुमकां पयशे दिवन जाल्ले चलतात का म्हण घेवन हां सोऱ्या धंदे कशे करून चलता तुमकां खबर ना हे पोळ्या गेटा वयल्यान ह्या माजाळी गेटा वयल्यान व्हडली गाडी बन म्हण घेवन सोर येता आनी 4 बाटली हाडिल्याक धरून घेवन फोटो मारून घेवन मुखार बसोवन घेवन फोटो मारून घेवन पेपराचेर दितात खबर ना तर तुमकां खंयच्यान येता म्हण घेवन SP साहेब म्हणटा की आपल्याल नांव घेवन म्हणल्यार तुगेलें नांव घेनासतना जर तर कोणी तुमगेले PSI जावं कोणी पयशे गेल्यार जाता म्हण जालें पण तुगेलें नांव घेवूं जायना अशें म्हण जालें ना हे आश्चर्य दिसता रे आश्चर्य दिसता हे कितें जालें खबर तुका हे पळोवंक गेल्यार ना आमगेले डिपार्टमेंटाचे कोणी पयशे घेतले जाल्यार आपणाक कंप्लेंट करा म्हटल्यार कितें जालें सांग गाईक सांगिल्ली सोप आसूर तुगेलें दूध पिता म्हणून गाईकच कंप्लेंट केली सोप जालें ना हो हे पाड दिसता हे बरें दिसना हे पोलीस डिपार्टमेंटा शोभची गोष्टी बी न्ही हे आज पर्यंत हे आमगेले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बी म्हाका जाल्लें दिसना कित्याक SP साहेबान नांव घेवन बाकीचे इन्स्पेक्टर जावं हे बाकीचे पोलीस पयशे घेतात म्हण सांगून घेवन SP सांगता की बाबा तुमी कंप्लेंट करा म्हटल्यार ओबरू कोणा हो आमकां न्ही पोलीस डिपार्टमेंटा ओबरू न्ही हो पोलीस डिपार्टमेंटाक उरू आनी काय करूं जाय न्ही तूं आनी काय उलोवन कितें बाकी त्या जाय लोकल पंचायत मागेलेत म्हाज्यान जाय न्ही ना मागेलेत म्हाज्यान जायन जाल्यार हांव आनी कितें करून उलोवं प्रश्न खंय तरी पावयल म्हण जालें हय दुसरे तो हे आमी चल जा मुखाल प्रश्न सुरू करूया सानवी सुनील पवार देवते शिट्टा बाड तेणे होट प्रश्न आसा जा आयकून घे तेगेले एक दोस्त कितें म्हणटा बरो नाशिल्लो खंय आनी शीक पडिलो तेगेलें नांव करण म्हण कोण करण तेगेलो दोस्तान नांव तो शीक पडलो एडमीट आशिल्लो तेगेलो प्रश्न ते कितें म्हणटा तेका पोट भरून जेवल्यार भूक लागनाशिल्ली खंय म्हाका लायक रात्री न्हिदल्यार सकाळी न्हीद पडनाशिल्ली रात्रीन धगात बसल्यार घाम येनाशिल्लो खंय तशें कशें कित्याक हांव म्हणटा
कित करया काम कित करया काम तेका औषध कितें सांग म्हणटे रात्री न्हिदल्यार ताका सकाळी न्हीद पडनाशिल्ली जेवलं तर ताका भूक लागनाशिल्ली रात्रीन हुंतात बसल्यार ताका घाम येनाशिल्ली ताका एक काम कर म्हण कित्याचें मागीर एक डॉक्टर आसा कोण ते बाय कोण सान्वी सुनील पवार सान्वी बाय तूं एक काम कर मागीर एक दिवंगत ते डॉक्टर आसा कोणाच्या दिवंगत दिवंगत डॉक्टरा कडेन वच आनी तो तुका थोडी गुळी दितलो ती गुळी कशी कर खबर आसा रात्री न्हिदून पडले नंतर 2 गुळी घे सकाळी उठचे पयलीं 2 गुळी घे म्हण सांग ताका आनी ताका दिवसान चान्न्यात बसून रोव म्हण सांग घाम येना म्हणजे ते औषध म्हण जालें रात्री तेका आनीक हे पोट बंद जेवल्यार भूक लागना तेच म्हणलें ताका न्ही पोटभर जेवण जाल्यार भूक लागना म्हळ्यार ताका जेवलो हय पोट बंद जेवल्यार कितें भूक लागना आतां का एक काम कर जेवण नंतर उपास पोटाचेर 2 गुळी घे म्हण जेवण नंतर उपास पडेल 2 गुळी घेवचे हय रात्री न्हिदिल नंतर 2 गुळी न्हिदून पडले नंतर आनी उठचे पयलीं 2 गुळी आनी दिवसाना चान्न्या उजवाडा बसून बसचे ताका घाम येना जाल्यार मागीर अकस्मात तेजेन तरी बरें जालें ना आनी एक डॉक्टर आसा तेजे कडेन मागीर गेल्यार जालें हे पयलीं पळय पळोव हे औषध मात्र पळय सान्वी तू कळ्ळें म्हण जालें हय चला अजा मुखाल प्रश्न साक्षी सिद्धार्थ नायक पुण्याच्यान एक्चुअली हळगेचे हळगा पुणा रोपता आसतले तेणें कितें म्हणलां एम्बुलन्स फायर ब्रिगेड पोलीस जाली एमर्जन्सी उरल्यार रेड लायट पेटयतात आनी तेमी येतात पण मिनिस्टर गाडयेक रेड लायट पेटोवन कित्याक येवूं जाय तेमकां इतलेंच अर्जंट कितें उरता म्हळ्यार एमर्जन्सी कितें उरता तांकां बी अर्जंट उरता रे कोणा म्हणटा तुज्या मिनिस्टराक हय मिनिस्टराक उरता कितें उरता सांग बगी लोक हाचेर कडेन कित्याक तेमी आज पर्यंत खंयच्याय मिनिस्टरान खंयच्या टायमाचेर येवन पावयल पळयलें ते ना तेमी मरे येता आसतना लेट करून येतात आनी मागीर बगी पावोवचे खातीर तेमी ते कुयी करून येतात आनी मुखार 4 गाडी फाटल्यान 4 गाडी आनी ते मिनिस्टरान आपेन जाल्ले बी तेजे फाटल्यान येतले लोक बी उरतात हय तेमी फाटोफाट येता तेमी येवंकूच जाय कित्याक येवन घेवन ते फाटल्यान मिनिस्टराक जर तरी 3 करची खुर्ची तरी उरली न्ही तेमी फाटल्यान येवन उबी रावतात आपूण मिनिस्टरा फाटल्यान आसा म्हण फटवाचेर रोग अशें करून त्या गच्चेंतल्यान जर अशें करून गळ काडटा ते कळ्ळें तुका म्हटल्यार आपूण दिसू आपूण हेजे बर आसा म्हणून कितलीय गच्ची उरली कित्याक अशें करून कांसवा म्हण की गळ घुसोवन अशें करून पळयतात आपूण आसा तेजे फाटल्यान घेवन कशें करून रावतात हो आन्सर म्हणून राजा हय आनीक मुखाल प्रश्न घेऊ रक्षिता कानडे फ्रॉम महादेव नगर ननंगद्दा बाड हाज्या पयलेच लोक पाटीचेर बरोवन पुसून गेल्यार बीर याद उरताली पाट्याचेर बरयले नंतर पाट्याचेर हय आतां इलेक्ट्रॉनीक डिवायस मोबायल कंप्युटर लॅपटॉप मला कळ्ळें इलेक्ट्रॉनीक डिवायस म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनीक उपकरण म्हणटा पळय आमी मोबायल येयलो कंप्युटर म्हणटा कंप्युटर लॅपटॉप येयलो तेजेर वाचून बी याद रावना हे कशें हे कित्याक काय म्हणटा बरोबर आतां हांव कितें सांगता विद्युत उपकरणाचें सांगता मोबायला भितर मरे एक हे उरता खबर तुका मेमोरी कार्ड तेका GB म्हणून उरता हय GB 3 GB उरता 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB आजकाल कितें बी मनीस 2 घेता जाल्यार कितू 2 घेता मेमोरी कार्डाक GB 2 घेता तकलेंतले मेमोरी कार्ड पडंग पडले आतां आजकाल हय ते तर हे पडंग पडले मोबायल येयले तकली पुराय खंय गेली मोबायलांत गेली आजकाल पयले आमकां कोणाल मोबायल नंबर जाय जाल्यार आमी कितें करताले बारकेले मोबायल आसतना अशें करून मारताले सोद नाशिल्ले कळ्ळें तुका आतां कितें जाला कोणाल वाडदिवस जाल्यार बी मोबायला पळयतात आज पयलीं अमूक तारखे अमक्या लग्न आशिल्लें कितले तारखे पळय मात समाज सोद ते म्हणून कितू पळयतात मोबायला पळयतात लॅपटॉपात पळयतात तितू पळयतात तुका 50 रुपये जे हे कितें सांग हिशोब कर जाल्यार बीर मोबायलाक हे काडटात मोबायलात कॅल्क्युलेटर काडटात आजकाल मनशाली ही तुगेली ही मेमोरी हे आस पळय तुगेले पॉवर आस पळय सगळे खायले इलेक्ट्रॉनिक्स तुगेले आस पळय ते कितें म्हणटा तुका उपकरणान हय विद्युत उपकरण म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणान तेमी खायले हे पुरा मनशाक हाजे मुखार मरे मनीस वयता मरे सगळे मरे हेजेचेरच उरतले मनशाक मरे स्वताचें नांव बी मरे म्हागेलें नांव कितें म्हणून मोबायला पळयची परिस्थिती येयन जाल्यार पुरा देवा कडेन म्हणटा हय ते बी खरें हाज्या म्हागेलें आज्याल नांव कितें म्हागे बापायलें नांव कितें म्हज्याल नांव कितें हय सगळे बरोबर चला हाज्या लास्ट 2 प्रश्न उरलात दोन उरले बगी पावस पडणे हाज्या तुमकां बगी पावो जाय म्हाका वचूंकूच जाय चल प्रश्न हाज्या नितेश गोसावी आचार्यवाडा सिद्धरच्यान तेणें विचारला तुम्ही आज्या संडे हो कार्यक्रम करताना नाटक कलाकाराक सगळ्याक आपयतात हाय बरोबर कळ्ळें तुमने दीपक हळदी दीपक येयलो अरविंद नायक येयलो गजानन नायक येयलो तेमी सगळे आपयतात जाल्यार सुनील बाब आमगेलो सुनील आमगेलो न्यूज करचो तेका कितें हाडना आपयनात काय म्हणटा
कोण म्हणटा हो नितेश गोसावी आचार्यवाडा सिद्धर. बरोबर उलयलें ताणें. नितेश बाब सुनील बी बरो कलाकारत म्हणटा कितें आपेल ना म्हण सांगया म्हटल्यार हांव येयला तो येना. तुका त्याक जायना ज्या जायनाच न्ही. हांव येयल्या मरे तो बाकी सगळें तो बाकीचे भायात हे पळात हे तुगेले हे उरता पळय आतां विद्युत उपकरण बी सांबाळचे तेमी सांबाळ घेतात. सुनील नायक करूं सतीश नायक करूं तेगेलो भाव संजय नायक संजय तेमी आज सांबाळ घेतात. हांव येयला तो येवं जायना आनी तो येयला हांव येवं जायना. म्हाका तो हेतूत बसयता त्या मायका कडेन बसयता. आवाज वाडोवं कमी करूंक बी तेतूत म्हाका बचयत तो. तशें कोण चाल म्हणले ते नितेश गोसावी बाब सुनील नायक बरोच कलाकार म्हण तो आतां कितें सांग सद्याक तो मुखार येवं शकना. येतलो केन्ना जाल्यार केन्ना येतलो. एक काम करया दर्शना मुखार लायताराक मात सुनील नायका कशें करून थोडे वेळ तरी हाड. हां हाडटा योत म्हण. हां हय आनी तो ताका आपया आमी आपया कशें करून तरी आपया. हय चला ज्या हां मुखार प्रश्न लास्ट प्रश्न तो मजेशीर प्रश्न. पंचम नायक नाशिक चवथीक आता फुगडी घालतली न्ही. हय चवथी फुगडी घालतली तेन्ना मास्क घालून फुगडी घालची का ना जाल्यार मास्क घालून फुगडी घातल्यार आवाज कसो येतलो. म्हाका कळ्ळें ते फुगडी फू फू करता पळय आवाज कसो येतलो काय म्हणटा. हय चाल कोणी पंचम नायक नाशिक. हयात मांड बिंडाम घालता गवरीच्या पुत्रा रे तुझे उत्पन्न कशे झाले रे तुझे उत्पन्न कशे झाले रे जंगलाशी हांव गेल्लो गे म्हाका हत्ती न दिले तोंड गे बाये हत्ती न दिले तोंड गे अशें करून आमी पयलीं मांड म्हणटाले. आनी हे कोणी जाल्यार पंचम बाबा इतले सुंदर प्रश्न. आतां आजकाल हे आतां हे तोंडाक धरतर कवच घान मास घान म्हटल्यार फू जायना फूर जातले. फू जायना फूर जातले हय फू 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 करता पळय फूर 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 जातले. तशें करून जाल्यार एका फुगडी न्ही म्हणटा ती फुरडी ही फुगडी जायना ही फुरडी जातली. कळ्ळें तुका. पंचायत बाब बरें म्हण एक सांग तुमकां आतां मास्क ना आसतना तुमी चवथीक फुगडी घालूंक मांड घालूंक हरकत ना. कित्याक सांग भायर आशिल्ल्या लोकांक घेतले जाल्यार कितें केलात आतां ते सर्टिफिकेट घेवन यो म्हणटात. हय आतां हे रे कोरोना ना म्हणून सर्टिफिकेट मेळटा मरे गेटाचेर ते घेवन यो म्हणटात. तेजे नंतर तुका ते हे वॅक्सीन हय ते एक्शन घेयल्याकच घेतात. तेजे ना आनी थोडे लोक आज कोण येना आतां गांवचेच लोक म्हणून कर जातले म्हणून फुगडी मांड हाची आमगेली संस्कृती आमगेले संस्कार आमगेली परंपरा केन्ना सोडनाकात. सगळें करणी देवा हातीत आसा आनी देवूत पळयता देवूत करता करविता कोण देवूत कळटा. आजा म्हाका एक सांग आतां तूं मांड म्हणली पळय हय तशी ते मांड आशिल्ली म्हाका येवत ना पूण अर्दवट कळटा. तुमकां खबर आसा काय म्हण बाजारांतलो चोणो भायस देर मागेल शाणो कॉलेजाक वयतालो अशें आशिल्लें अशें तर कितें बाजारांतलो चोणो देर मागेल शाणो कॉलेजाक वयतालो अगं बाई माझ्या कॉलेजाक वयतालो पोरसांतलो देटो भायसांतलो देटो भायसागेरचो पेटो भायस मागेल थोटो न्ही भायसागेर पेटो चाबूक येतालो अशें कितें आसता न्ही ते पोरसांतलो देटो भायस मागेल थोटो रानाक वयतालो अशें कितें आसता. हय इतलें सुंदर आशिल्लें. तेजे नंतर तुगेले नेणटीत बाई शीता मागी नेणटीत बाई शीता गेली गे न्हंयच्या होळा शीता गेली गे न्हंयच्या होळा शीता मारल लागे हाक शीतानी मारल लागे हाक असले गये उरताले. तेन्ना मागीर फुगडी लागताली फुगडी लागिल्याक मागीर नाल्ल दिताले ताका मागताले देवा कितें जाय तुका ती करंजी मागताली फुगडी मागताली नाल्ल मागताली पेटील वात मागून घेवन गिळ घेताली. असो टायम ते आज पयले जमान आज पळोवंक मेळटा. आज काल पुता चवथीक पुजो सुद्दां केजेर करता सांग विद्युत उपकरणाचेर हे कॅचीट लावन घेवन करतात. म्हण एक सांग तुका दर्शना म्हाका बी कळ्ळें येयला म्हाका पयर सांगिल्लो सुनील म्हणटालो तुमी ह्या पटी चवथीचे तुमी आरती हे केला का मरे आरती केला हाज्या मग केन्ना केन्ना घालप ते फाल्यां घालतले हाजे आतां आमकां हे मोबायलांत आरतीची फाल्यां पळोवंक मेळटले हाज्या. खंय खंय केली आमी देवळमुखी केल्या देवळमुखी फाल्यां सुंदर फाल्यां घालतले फाल्यां घालतले लोकांचो आमगेले प्रेक्षक लोकांचो सांग तुमकां प्रेक्षकाक सगळ्याक सांगता कारवार न्यूज कोंकणी वतीन
जी आरती घुंबट वाजोवन घेवन आरती तेमी आज आज गेल्ले म्हण म्हाका कळिलें आतां हेणे दर्शनान बी सांगलो की आतां फाल्यां तेमी घालतले खंय चवथीक तुमकां जी गांवठी आरती तुमी खंय बी उरल्यार तुमकां गांवठी आरती आयकूंक मेळटली म्हटल्यार ह्या गांवांत खेड्या गांवांत कशी परंपरा चलता घुंबट वाजोवन शेंबळ वाजोवन कासाळ घेवन आरती म्हणची ती पद्दत ती तुमगेली कितें म्हणटा ताका एक परंपरा ती तुमकां खंय आशीर कडेन तुमकां मेळटली आनी ती तुमी विसर नासतना पळया म्हण सांगतात मुखार येतार मेळ्या हय आनी कितें उरता मुलाच्या मागीर आनी कांय ना बाबा म्हाका पावसा भितर बेगी वचूं जाय आनी कांय ना आनी एक आशिल्लें सांगू दर्शना गाणी कितें म्हणटा म्हाका गाणी न्ही कितें म्हणटा हे सुनिलान मरे एक तेगेल हाज्या बाबतीक मरे म्हाका एक तेणें काय हें बरयलां कितें म्हणटा कविता 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 कितें म्हाका येता म्हाका गाडी आवाज कळना पोयम पोयम म्हणटा पोयम ओके हय वाचू वाच तेणें बरयला सुंदर बरयला हाज्या बाबतीक बरयला तेका आज ना म्हणून तेणें बरयला म्हाका मानता रे तो आज म्हणून हां बरयला म्हाका दिसता जिवंत उरूं जाय आशिल्लो मागेल आजो म्हाका दिसता जिवंत उरूं जाय आशिल्लो मागेल आजो आजा खंयच्यान काणी आयकत आशिल्लो आज्यार खांदार बसून खेळट आशिल्लो शाळेंतल्यान येवन पयलीं हांव आज्याक मेळट आशिल्लो आज्यान काडील त्रास हांव आज्याल दोळ्यांत पळयत आशिल्लो आज्या खंयच्यान काणी आयकत आशिल्लो आज्याल खांदार बसून खेळट आशिल्लो आज्या कडेन येवन हांव शाळेंतल्यान येवन पयलीं आज्याक हांव मेळट आशिल्लो आज्यान काडील त्रास हांव आज्याल दोळ्यांत पळयत आशिल्लो आतां कोण ना रडील तेन्ना म्हाका समाधान करतलो म्हाजो आतां कोण ना रडील तेन्ना समाधान करतलो म्हाजो जिवंत उरूं जाय आशिल्लो मागेल हाजो बरें बरयलें रे ही मागीर मुखार आयकय आज्यान सांगिल्लो बुद्धिवाद आज्यान वाजयलो घुमटाचो नाद आज्यान भरयलो उंडेचो स्वाद परत परत दीत म्हाका आज्याली याद आज्यान सांगिल्लो बुद्धिवाद आज्यान वाजयलो घुमटाचो नाद आज्यान भरयलो उंडेचो स्वाद परत परत दीत म्हाका आज्याली याद तोच आशिल्लो घराच्या पल्लेचो उजो तोच आशिल्लो घराच्या पल्लेचो उजो जिवंत उरूं जाय आशिल्लो मागेल आजो हरकत ना ग्रेट ग्रेट म्हणून हरकत ना आतां मुखार आयकय आज आशिल्लो घराचो राखण आज आशिल्लो घराचो राखण आज आशिल्लो आजेलो फूल कुकुमांनी काकण आज आशिल्लो घराचो राखण आज आशिल्लो आजेले फूल कुकुमांनी काकण आज आशिल्ली तेन्ना जाताली घरात जात्रा आनी सण आज आशिल्ली तेन्ना जाताली घरात जात्रा आनी सण अकालीक जालें आज्यालें मरण अकालीक जालें आज्यालें मरण कोणाल घरात बी असो जावं नजो जिवंत उरूं जाय आशिल्लो मागेल आजो जिवंत उरूं जाय आशिल्लो मागेल आजो जिवंत उरूं जाय आशिल्लो म्हाजो मागेल आजो हरकत ना आज्या सुनिलान बरें बरयलां कितें सुंदर ही कविता बरयली खबर आसा ह्या कवितेक मरे ताका सुनिलाक दाद दिवं हरकत ना दर्शना ह्या सुनिलाक मरे म्हाजे खंयच्यान एक हें दी हां भोवमान दी हां कळ्ळें तुका तूं कितें हांडी हांव हांड्यो हाय हां तें कितें दी कित्याक म्हणल्यार आज्यान दिलें म्हणून घेवन सांग कित्याक इतलें सुंदर तेणें बरयला ही कविता आनी ते सुनील असोच कवितेत गुंतून रावू आनी अशीच लोकांक मनांत घेवू सारक्या कविता म्हणू म्हण मागीर नात हांव मेल नंतर ही कविता अशें करून बरोवप पावनात मोडूक बी पावनात आनी ही सुनिलान तेगेल आज्या बाबतीक कविता बरयला आनी ही म्हाका मेल नंतर ही म्हाका ही समर्पण म्हणून हरकत ना चल मरचें नाका आज्या तूं उरू लोकांक आमगेल कारवार लोकांक तुका दर्शन हा मारचे नाका म्हणटा आतां सुनील आली तू गोश्ट सांगत तो काडण्याची तुका सांग अरे सुनीलान 2 डोज हे घेयले वॅक्सीन घेयली तेजेच मरे ते सर्टिफिकेटाचेर तेगेलें वय कितलें बरयलें सांग कितलें आज्या 119 सुनील आल्या हय अरे बाबा हे पळय हे पळय कितलें वय 119 119 बरयता लोकांक दाखयलां तुका दाखयला ना 119 बरयलां हां म्हटल्यार सुनिलाल वय 119 म्हटल्यार म्हाज्या पेक्षा कितले वर्सां व्हड जालो तो म्हाका आतां 97 म्हटल्यार तो म्हाज्या पेक्षा कितें तरी व्हड जालो ना रे तूं तुगे लाजो तो म्हण जालो मागे लाजो तो जालो ना पळोवंक गेल्यार हय चल हे नाका खूब उलोवणी नाका बंद करया सगळ्याक हांव कित्याक एक फावटी सांगता जे आमगेल कारवारच्या कोंकणी भाशेंत लोकांदो तुमी आतां चवथीक येवूं मेळना जाल्यार बी भायर उरतले तुमी हाचेर कडेन चवथ करतले बरें करून रावा घरा कडेन चवथ करा बरें करून रावा आनी हो तुमकां गणपती बाप्पा हो केन्ना तरी पावतलो आनी ते गणपती बाप्पालो आशिर्वाद आमचे कडेन आमगेल्या तकलेचेर कायम सदां उरता आनी तुमी तशेंच तो आशिर्वाद दवन घेया बरें करून रावा कोंकणी भाशेचेर अभिमान घेवन दवर रावा आनी ही हेमी जी कोंकणी नाटक न्ही कितें म्हणलें कारवार न्यूज कोंकणी हेमी तुका कितें ते आतां हे दिते आसात आरतीची देखीत दिलात ते पळया आनी जात तितले शेअर आनी एक सांगता तुमकां आज काल हांवें पळयलो सबस्क्रायब करतले लोक कमी जालात लोक कमी जाला म्हणल्यार थोडे लोकांक खबर ना उरतलो हाज्या न्ही तेमकां थोडे लोकांक पळयतले लोक जाल्यार बी सबस्क्रायब करतले लोक कमी जालात थोडे लोक पळयतात पण तेमकां करचें कळना सबस्क्रायब करा आनी कळना जाल्ले लोक तांकां दाखोवन दिया आनी बरें कर रावा
मुखाला येतारा मेळ्या तोपर्यंत तुमकां दर्शना खंयच्यान आनी म्हाजे खंयच्यान नमस्कार. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.